तो सदां काळ आमच्या जिवितान रावता, तेची जिवीत आमच्या सांगाताक चलता, तो सदां काळ आमच्या जिवितान वाटेकारी आसा. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आम्ही अन्य भाशेन देवाक दिन वाचूया. ओ ब्रह्मांदोलो बो शिखारा बांतोलो कोरो झिखारा बाको राखी आरा काराका रिखा शिनारा वातोरो बो झिखा माकोरो बो जेकेरा बा शोत्र कांदा ली ब्रह्मांदोलो बो शिखारा बाराबांदोलो बो कोरो बो जेकेरे बेरे बेरे बे. ओ थँक यू जीजस. लुकाचो 11 अध्याय आणि 2, 3 आणि 4 ओळ आमकां सांगता. ताणें तांकां सांगले, तुम्ही मागणे करतात त्यांना अशें म्हणात, बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, आमचो दिसपटो ग्रास दिसाच्या दिसा आमकां दी, आनी आमची पातकां बोगोस तर आमच्या रिणान आसतल्यांक सगटांक आमी बक्षितांव, आनी आमकां ताणेन पडोंक दिवं नाकाय. मोगाच्यान ज्या वेळार शिस्सांनी आमच्या लाडक्या देवाक सोम्या जेजू क्रिस्ताक म्हणलें की तूंय आमकां एक मागणें शिकय, आनी जेजू क्रिस्तान तांकां मागणें शिकयलें आनी तें म्हणल्यार बापा तुजें नांव पवित्र जावं. कित्याक बाप पूत आनी पवित्र आत्मा पवित्रतायेचो सागर आसात, ताचें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं, तुजें सर्गा वयलें राज ह्या संवसारान आमकां मेळोंक, आमचो दिसपटो ग्रास दिसाच्या दिसा आमकां दी, आनी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां आमच्या रिणान आसतल्या सगटांक आमी बक्षिता. हे देवान दिलेले सोबीत मागणे, आनी ह्या मागण्याचेर आमी नियाळ करुया. हे मागणे देवाच्या पुतान आमकां दिला, आनी हे मागणे आमच्या जिवितान चड इम्पॉर्टंट आसा, चड इम्पॉर्टंट आसा. ज्या वेळार आमी हे मागणे म्हणटा, आमी डिक्लेअर करता आमच्या जिवितान, कित्याक तो पवित्रतायेचो सागर आसा, आनी ताणें आमची सगळीं पातकां बक्षिल्ल्यान, आनी तो आमकां सांगता की तुमी तुमच्या रिणान आसलेल्यांक तुमकां दुखयतल्यांक बोगसूंक जाय. मोगाच्यानो हे मागणे आमकां देवान शिकयला. हे सदांच आमच्या काळजान आमी रिगोवन सदांच आमी आमच्या देव बापाचो उगडास करूंक जाय, देवपुताचो उगडास करूंक जाय. आनी आमच्या मनान जर कोणाचो राग आसा, दूख आसा, जाल्यार आमी ताका बोगसूंक जायो. कित्याक देवान आमची सगळीं पातकां बक्षिल्ल्यान, तर जर आमचो देव आमकां बक्षिता जाल्यार आमचोय कायदो जावन आसा आमच्या रिणान आसतल्यांक आमी बोगसूचे, आनी हर एका वायटा पासून पयस रावचे. कित्याक आमचो देव पवित्र, आनी आमी त्या देवाची भुरगीं जाल्यार आमी पवित्र आसूंक जाय, आमी पवित्र आसूंक जाय. कित्याक ताका जाय की ताचें राज ह्या संवसारान आमच्या जिवितान दिश्टी पडलेलें, ताचें राज. तर ह्या वेळार त्या देवाक आमी दिन वाचूया, ज्या देवान आमचो इतलो मोग केला. त्याच्या मोगा भाशेन आनीक दुसरो मोग ना, देखून तेणी मोगाने आपल्या शिस्सांक मागणे शिकयले. त्या देवाचो आमी ह्या वेळार उगडास करुया. ह्याच वेळार न्हय पूण आमच्या जिवितांतल्या हर एका वेळार आमी देवाक उगडास करूंक जाय. मोग जेजू तो तुजो मोवा सारको गोड कितलो, संवसारान कोणेच दिवंक ना, जेजू मोग तुज्या इतलो. मोग जेजू तो तुजो मोवा सारको गोड कितलो, संवसारान कोणेच दिवंक ना, जेजू मोग तुज्या इतलो. आकांताक सापडलो
जेजू तो तुझो. Hallelujah. Bashikara bandele. Libra mandolo boshika makara koki arabaze. Libra mandolo shikara barabashike. Oh hallelujah. Bashikara bandele. Oh thank you Lord Jesus. या दिवसापासून त्या वेळापासून या सोबीत माझ्या भाव बहिणापासून तुका दिन वाजता. जेजू तुझो मोग हांव विसरोन पातकान जिवीत जियेता. जेजू तुझे काळीज दुखोयले बोगोस बोगोस म्हाका. जेजू तुझो मोग हांव विसरोन पातकान जिवीत जियेता. जेजू तुझे काळीज दुखोयले बोगोस बोगोस म्हाका. आकांताक सापडल्यार आदार मेवलो तुझो. एक सुरो वासल्यार सांगात मेवलो तुझो. पोरोत पासून जल्माक आयल्यार फारीक करून येचो. मोग जेजू तो तुझो. ओ ब्रह्मांडले बेशा बारा होय मोग तुझो मोगाच्या देवा. तुझो मोग आमच्यान केन्नाच फारीक करूंक नयचो ना केन्नाच ना. कित्याक तुज्या मोगाक सीम आनी मेद ना. जायते जेजू दिलाय तुवें मेजून जावचे ना काबार. मरण जाल्यार जेजू आमी उगडास कोर आमचो स्वर्गार. जायते जेजू दिलाय तुवें मेजून जावचे ना काबार. मरण जाल्यार जेजू आमी उगडास कोर आमचो स्वर्गार. आकांताक सापडल्यार आधार मेवलो तुझो. एक सुरो वासल्यार सांगात मेवलो तुझो. पोरोत पासून जल्माक आयल्यार फारीक करून येचो. मोग जेजू तो तुझो. मोग जेजू तो तुझो. मोग जेजू तो तुझो. मोग जेजू तो तुझो. मोग
पासून जल्माक आयल्यार फारीक करूंक नेजो मोग जेजू तो तुजो मोग जेजू तो तुजो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हय, देवाचो मोग सगळ्यांक व्हरतो आनी सगळ्यांक काकुतीचो. त्या देवाच्या मोगाक सीमा ना, त्या देवाच्या मोगाक मीठ मेरना. आमेन. आजचे देवाचे उतर घेया खेरीज भाशेन मार्काचो 2 अवेसूर आनी 13वी वळतान आमी पळोवया. मार्क चॅप्टर 2 वर्स 13 आनी थंय देवाचे उतर अशा भाशेन सांगता. दुसऱ्या सकाळी दर्याचे वेर गेलो आनी सगळो लोक ताचे सरशी आयलो. दुसरी दर्या वेर गेलो आनी सगळे लोक ताचेशी आयलो आनी ताणें तांकां एक शिकवण दिली. 14वी लायन म्हणटा, फुडें चलून वेताना मांडवीर बसलेल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हटलें, म्हज्या फाटल्यान ये. आनी तो उठोन ताच्या फाटल्यान गेलो. 15वी लायन म्हणटा, आनी ताच्या घरान जेवणाक बसलेलो आसतना साबार दंड वसूलकार आनी वायटा स्वभावाचे मनीस जेजू आनी ताचे शिस्सां सांगाताक बराबर जेवणाक बसलेले तर हातले जायते जाण ताचो पाटलाव करताले. 16वी लायन, आनी तो दंड वसूलकार आनी वायटाव्या बरोबर जेवता खाता ते पळोवन फारिजेव पक्षाच्या धर्मशास्त्रांनी ताच्या शिस्सांक म्हटलें, दंड वसूलदाराक आनी वायटाव्या वेळी तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता. हें आयकोन जेजून ताका म्हटलें, बरे आसात तांकां न्हय पूण वायटकारांक की वैजाची गरज. तर हांव सगुण्यांक न्हय पूण अगुण्यांक आपोवंक आयला. आमेन. सो जे वेळार आमी हें उतर वाचता त्या वेळार जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान येवचो पर्पज आमकां सजमता. कितें जावन आसलें जेजू क्रिस्त येवं ह्या संवसारान खोशी कितें ती पळय. जेजू क्रिस्त क्लियर म्हणटा कितें तर हांव बरें आसान तेंच्या पासून न्हू पूण जे कोण बरें नात तांचे पासून आयला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जे बरे आसात तांचे पासून न्हू, जे सगळेच बरे आसात तेंचे पासून न्हू पूण जे वायट आसात तेंचे पासून हांव आयला. प्रेज द लॉर्ड. पळय, जे वेळार जेजू ह्या संवसारान येयलो त्या वेळार देवाचें उतर अशे भाशेन तेच्या सांगाताक येयलें. ज्या वेळार आमी मार्क माथव्याचो 1 अवेसूर आनी 21वी वळ पळयता जाल्यार ज्या वेळार मरियमाय तिचे कुशव्यान भुरगो जल्माक येतलो म्हूण देवाचें उतर मेवलें आनी तेचे उपरांत तांकां गाब्रियल दिवतान अशी सजमवणी दिली ती तो म्हणूंक लागलो, आनी जेजू म्हूण तूं ताका नांव दवरतली. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा, जेजू म्हूण तूं ताका नांव दवरतलोय. प्रेज द लॉर्ड. जेजू म्हूण. आनी तेजे उपरांत कितें म्हणटा, कित्याक तो परजीत पातकांतली सोडयतलो. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात, जे वेळार ह्या संवसारान देवान आपलो पूत धाडूंक तेजें एकूच कारण जावन आसा, पातकांतली सोडूंक. आमेन. पातकांतली सोडूंक. आतां पळयात, जेजू ह्याच नांवान पातकां सुट्टात. आमेन. जेजू ह्याच नांवान कितले हे पातक आसो ते पवित्र जाता. आमेन. पळयात, जेजू नांवान सामर्थ्य आसा आनी जेजू नांवान हर एका वेळार तुमी पातका वयर विजयी आसात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता कितें आनीक खंयच्याच दुसऱ्या नांवा वरवीं तुमकां सोडवून मेळूंक शकना, कित्याक सोडवून दिवंक शकता अशें दुसरें नांव देवान आनीक ह्या पृथ्वीचेर मनशांक दिवंक ना. आमेन. मनशांक दिवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मनशांक दिवंक ना. पण जायते भाशेन ना आमी जे वेळार विचार करता जेजू ख्रिस्त म्हटल्यार कोण, तर जेजू ख्रिस्त जावन आसा सोडवणदार.
म्हणून हेब्रेवाचो जर 6 पळयता आनी 4 आनी 5 आनी 6 वळ पळयता, हेब्रेव चॅप्टर 6, 4, 5 and 6, आनी थंय देवाचें उतर अशा भाशेन सांगता, एक पावडायन उजवाड मेळलो, सुर्गीचे देणे चाकले, पवित्र आत्म्या कडेन एकवट जोडलो, देवाची उतरांची गोडसाण आनी येवचो आसा त्या संवसाराचें बळ चाकलें, आनी तरी आसतना पडल्यान तांचें मन बदलूंक तांकां परतून हाडूंक एकदम अवघड, ती आपले पाळयेन देवाच्या पुता खुर्सार खेळायतात आनी सभे माजार ताच्यो मस्कऱ्यो करतात. आमेन. सो पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा, ही जावन आसा जेजू क्रिस्त सोडून, ही आसा जेजू क्रिस्ता वरवीं सोडून. पळयात, ज्या वेळार जुवांवान जेजूक पळयलें आनी त्या वेळार जुवांवान जेजूक म्हटलें, पळयात ही जावन आसा शेळी, संवसाराची पाप काडटा ती. प्रेज द लॉर्ड. जॉन चॅप्टर 1 verse 28. ही पळय शेळी, संवसाराची पाप काडटा ती. हालेलुया. ती पळय शेळी. सो जॉनाक पासून खबर आसलें, जुवांव बाप्तिसाक पासून खबर आसलें, तो संवसाराची पापां काडटलो. पाप काडटा म्हटल्यार सगळें तुजें म्हजें सगळें पाप तो आपणाचेर घेतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपणाचेर घेतलो. पळयात, ज्या वेळार जेजू ह्या संवसारान, पळयात, मनीस ह्या संवसारान येता, कोणा धाकटुल्या भुरग्याक जर विचारलें तूं कितें जातलें, तर तो सांगता हांव डॉक्टर जातलो. दुसऱ्याक विचारलें तूं कितें जातलें, तो म्हणटा हांव एडवोकेट जातलो. तूं म्हणटा तूं कितें जातलें, तर हांव इंजिनियर. म्हटल्यार धाकटुले आसल्या पासून आमकां खबर आसता म्हाका कितें जावंक जाय तें. प्रेज द लॉर्ड. तशें जेजू क्रिस्त ज्या वेळार जल्माक येवतलो आसलो आनी जल्माक येवनूय नासलो, तेच्या आदींच सजमलेलें, कित्याक तो पातकान पासून बली दितलो, देवाचो मेंढरो जावन आसलो. आमेन. पातकां पासून बली, तो तुजी आनी म्हज्या पातकां पासून बली जातालो, देवाचो मेंढरो जावन आसलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया, देवाची उतरां ज्या वेळार आमी शिकता आनी ज्या वेळार आमकां सजमता, त्या वेळार तोच मेंढरो आमकां शुद्ध करता, नितळ करता. प्रेज द लॉर्ड. तोच मेंढरो. पळय, जायते फावटी आमी ज्या वेळार जेजू विशीं उलोवंक वयता आनी ज्या वेळार वा कोणूय दुसरो मनीस जेजू विशीं उलयता, ज्या वेळार तो जेजू विशीं उलयता, फुडलो मनीस ऑटोमॅटीक बदलता, तो आपलें जिवीत सोडटा. जायते जाण अशे एग्जाम्पल आसात, जेजूचें उतर आयकले उपरांत जायत्या जाणांनी जिवीत बदललें, जायत्या जाणांनी खोटेपण सोडलें, जायत्या जाणांनी सिगार बंद केली, जायत्या जाणांनी सोरो बंद केलो, जायत्या जाणांनी पोजोडपण बंद केलें, जायत्या जाणांनी खोटेपणां करूची बंद केली, फकत कोण सांगता म्हणून न्हू, पूण जेजू ह्या उतरान, जेजू ह्या नांवान. आमेन. जेजू ह्या नांवान, कित्याक तें नांव सामर्थ्यशाली आसा म्हूण पयलींच प्रॉफेसी केल्ली. प्रेज द लॉर्ड. पयलींच प्रॉफेसी केल्ली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पयलींच प्रॉफेसी केल्ली. कितें तर तो सोडवणदार आसतलो आनी तो सोडवणदार संपूर्ण आमकां सोडयतलो, संपूर्ण. म्हटल्यार हर एक भुरगें ह्या संवसारान येता, जिवीत जियोंक येता, पूण जेजू ख्रिस्त येयलो ह्या संवसारान तुजी आनी म्हजे पासत मरोंक. आमेन. ज्या वेळार तो जल्माक येयलो तोच मरोच्या पासत. आमेन. कित्याक तेका एक टार्गेट आसलें. पळय, जेजूचें जर जिवीत आमी पळयता तर 33.5 वर्सां तो पृथ्वीचेर रावलो. निमाणी जी 3.5 वर्सां आसली तो शिसा सांगाताक भोंवलो. शेवटचे जी 6 म्हयने आसले तेणी सफरींग घेतलें. संपूर्ण कायेन तेणी आपलें पयलें जिवीत आपल्या मम्मा डॅडी सांगाताक सारलें. म्हटल्यार हर एका वेळार तो बिजी रावलो. जसो संवसार आसा तसो तो रावलो, जसो संवसार आसा तसो तो जियेलो, जसो संवसार आसलो तसो तो चल्लो. पूण ह्या संवसारान रावंक तो संवसाराचो जावंक ना, पूण तुमचो जावच्या पासत तेणी आपणाकूच देवाक भेटयलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आपणाकूच देवाक भेटयलो, तुमचो जावच्या पासत. सजमोन घे बाबा, तेचें बलिदान सगळ्यान व्हडलें बलिदान. आनी जो तेका सजमता आनी जो तेका आयकता तेचे वरवीं एक नई झर उत्पन्न जाता. प्रेज द लॉर्ड. आयज जर जेजू ह्या संवसारान येवन
तुजें आनी म्हजें जिवीत जर बदलला जाल्यार तर तें एका तेच्या उतरान आसा, कित्याक तो येयलोच तुज्या आनी म्हज्या पातकान पासून. आमेन. आयज जर जेजू ह्या नांवा वरवीं जर आमचे उतार, आमची उतरां चेंज जातात जाल्यार तो येयलो तुजी उतरां बदलुचे पासून. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमच्या तोंडांसून जायते भाशेंतली उतरां येतात. जायतीं जाणां म्हणटात, ब्रदर आमकां हे प्रॉब्लम्स आसा, आमची तोंडां कंट्रोल जायना, आमची तोंडां हें जायना, आमी श्राप सोडटा. पूण ज्या वेळार तेणी जेजूचें नांव म्हणूंक सोदलें न्हू, तेंची विसरली. आयज कितलीं जाणां भयणी टेस्टमनी दितात, आमी पयल्यो जायत्यो गायो मारताले, हांव जायती बॅड उतरां उलयताले, हांव जायते आमी जोक्स आमी वायट ते पास करताले. पूण ज्या वेळार जेजू क्रिस्ता लागीं येयली, म्हाजें सगळें थांबलें. म्हजें सगळें थांबलें. पळयात, देव आसात तसो. जो कोण ताच्या लागीं येता तो आपल्या भाशेन करता, शुद्ध, नितळ आनी निर्मळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आयजाय म्हणटा, तुमची पातकां लाखे भाशेन लाल आसल्या जाल्यार हिमा परी हांव दयफूल करतलो. आमेन. हिमा परी दयफूल. येस, कित्याक तो आसा देव, जो आमची पातकां लाखे भाशेन लाल आसल्यार हिमा परी दयफूल करतलो. आनी तो हिम म्हटल्यार आनी कोण ना, तो हिम म्हटल्यार जेजू क्रिस्त, जो तेच्या लागीं वयता ते कितले मेळे आसल्यार तो शुद्ध जावन भायर येता. कित्याक तो शुद्ध करतालो पवित्र देवाची खाण जावन आसा. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. थँक्यू जिजस ह्या भुरग्यां पासून, तेंच्या जिविता पासून. तुजें उतरां उलयताय त्या उतरां वरवीं ती स्वतंत्र जाता. तुजीं उतरां उलयताय त्या उतरां वरवीं ती आंग वासना आसता. तुजीं उतरां उलयताय तितून ती नितळ जाता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.